बुधवारा सभाघरांत सोऱ्याचेर घोस्त काडलो। अबकारी महसुलात घट मोपा येवपी सोऱ्याचो गाडो, भायले लोक रात मेरेन उक्ते दवरपी सोऱ्याची दुकानां, विंगड प्रकाराचो तशेंच डुप्लिकेट सोरो हाचेर विधानसभेत विरोधकांनी सरकाराक जाप विचारली। कोणे अबकारी परवानो बिगर गोंयकारांक हस्तांतरीत केला वा भायल्या लोकांक किरकोळ सोऱ्याची दुकानां चलोवंक दिल्यात ते पळोवपाक जाय। हे विशीं सर्वेक्षण करपाक सरकार तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। Another corrective action was the formation of audit cell which were missing as per CAG dated 7 of December 2022, 8th May 2023, 23 June 2023. What are the reports of audit cell and internal audit cell appointed and how much progress they have made? स्पीकर सर, इंटरनल ऑडिट सेल आम्ही अपॉइंट केला। इंटरनल ऑडिट सेलान जितक्यो क्वेरीज काडल्या त्यो आम्ही क्लॅरिफाय केल्ल्यो आसा कॅग रिपोर्टा प्रमाणे, आणि ताजो स्पेसिफिकली जर आसत म्हणजे खंयच्या हेजेर तो हे करपाक सोदता ताणें सांगचें, कारण ऑडिट सेल केल्या उपरांत आमी एनफोर्समेंट केला। इवन दो म्हणजे दोज वर द नॉट पेड त्यांच्या कडल्यान आमी पेड करूनय घेतले। हांव म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इफ ही सेईंग ऑल टुगेदर देर आर द 9 casinos who had not paid the additional fees. From that 5 जाणांनी पेड केली, 4 जाणांनी डिस्प्यूट रेज केला, पण कोणाकूच आमी एकट्याकूय सोडचे ना। परत एकदा स्पीकर सर सांगता, ईच अँड एवरी त्यांच्या कडल्यान आमी जे आसा फीस आणि आमचे बाकीच्यो सगळ्यो चार्जीस जे आसा दॅट वी आर कलेक्टिंग। लिकर स्टोर जे रातचे चलयतात, चड करून हे भायले लोक। आज स्पीकर सर, लिकर स्टोर दुसऱ्यांच्या नांवान हे तें करून भायल्यांच्या हातान आयलो। 2 वरां मेरेन सकाळीं लिकर रिटेल आउटलेट चालू आहा, ते धंदो चलयतात। गोंयकार 8 वरांचेर न्हिदपाक वता। स्पीकर सर, हांवें आयकलां की वास्कोन फॉर एग्जाम्पल थंय एक टॅक्स आहा, तो एक लायता आपलो टॅक्स आनी तो चलोवंक दिता। म्हाका स्पीकर सर डायरेक्ट मुखेलमंत्र्या कडेन आन्सर जाय की तूं डिपार्टमेंटान असले वायलेटरांचेर तूं एक्शन घेतलो, चड करून हे भायले लोक जे अशे रातचे धंदो चलयता तेंचेर। गिव मी अश्युअर्ड आन्सर। स्पीकर सर, म्हाजो उलट पयलो प्रश्न कितें आसा खबर आहा? ही लायसनां आपली ती म्हणजे आमी कितें म्हणटा ती लायसनां चलोवपाक कोण दिता? आमी दिवंक ना डायरेक्ट लायसनां भायल्यांक। ही गोंयकारांनीच आपली लायसनां काडून भायल्यांक दिल्या। म्हाजो परत म्हणणें आहा, हांवें स्पीकर सर, इन्स्पेक्टर आहा न्ही तुजे, इन्स्पेक्टर आहा मरे। स्पीकर सर, आतां लायसन सपोर्ट ए मनशाच्या नांवार आहा, गोंयकार चलयता कोण तरी भायलो, तो मॅनेजर म्हणटा आपूण काम करता। स्पीकर सर, आमी काडचेले कशें? आतां तेका जर वचून विचारलें, आपूण मॅनेजर म्हणटा, तो लायसन XYZ कोण तरी। तूं म्हाका हें दी, एश्युरन्स दी की तूं सर्वे करता म्हणून। स्पीकर सर, माझी तयारी आसा सर्वे करपाची। डिपार्टमेंटाच्या आमच्या सगळ्या तालुक्यांनी इन्स्पेक्टर आसा, आणि अशा पद्दतीत इवन दो आमी म्हटलां की त्यांच्यानी लायसन्स आपले ट्रान्सफर करचे न्ही, इवन दो तें आमी म्हटलेलें आसा। आणि आमी अशें जर कोण म्हणजे एका उपरांत चलयता तेका आमी हेवी फीसूय लायिल्ली आसा। एका उपरांत तो ऑफिशियली तेका फीस पेड करून रिटेल चलोव येता, नॉट हे रिटेल चलोवंक सॉरी हे तुजे बार चलोव येता, नॉट रिटेल सेपरेट। रिटेल स्टोर म्हणटा, नॉट रिटेल। बार एंड रेस्टॉरंट चलोव येता, रिटेल न्ही। स्पीकर सर, कितें जाता न्हू, खुबदां मंत्री म्हणटा की विजयाक सोऱ्याचे खूब खबर आहा म्हणून, हे डिटेल्स आसता म्हणून। हांव एक सांगूंक सोदता ताका, सोरो जाणा आनी घेता म्हणून। दर स्पीकर सर, सोरो डुप्लिकेट येवपाक लागलो गोंयांत, हे भायल्या कडच्यान। हें व्हडलें दुयेंस, हें तुजेर श्राप पडटलो की बाबा हो सोरो डुप्लिकेट गोंयांत मेळूंक लागलो जाल्यार गोंय गेलें। हें तकलेन दवर। स्पीकर सर, हेजेर एकूच सांगता हांव, आमी 25 वर्सां रेसिडेंस आसल्या शिवाय लायसन्स दिना। त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयकारांनीच आपली लायसनां कोणाक तरी दिवची न्ही, जेणे करून भायलो कोण जो आहा पळय न्ही, वो निदान अशा पद्दतीन तूं म्हणटा चलोवपाक येवचो ना।